Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. तशें पळोवपाक गेल्यार गोंयांत जवळ जवळ 8 ते 9,000 भुरगे क्रेडीट सोसायटींतल्यान कामाक आसा आनी तेच्या बरोबर जवळ जवळ 4 ते 5,000 कोटी इनवॉल्ड आसा ह्या अर्बन क्रेडीट सोसायटींतल्यान आनी हो सगळो गोंयच्या लोकांचो पयसो गोंयच्या लोकांचो पयसो सुरक्षीत आसपाक जाय आनी हे केवळ म्हाका दिसता पयले फावटी खंयच्या तरी सहकार मंत्र्यान हें जाणलेलें आसा. एक आमी OTS स्कीम काडिल्ली आशिल्ली आनी OTS स्कीम जी काडिल्ली ताजे वेळाचेर आमी कट ऑफ डेट घातिल्लो आशिल्लो आनी ती OTS स्कीम सद्या पयलूय काडिल्ली आशिल्ली सरकारान पूण मध्यंतरी आमी फाटले 3-4 म्हयने काडिल्ले आशिल्ले पूण ताचो लाभ जो आसा तो कोणाक चडसो जायना. ह्या दृश्टिकोनान तातूंत भितर एमेंडमेंट हाडपा खातीर आनी त्या पॉयंटाचेर आमी चर्चा करपा खातीर आमी घातिल्ली आशिल्ली आनी त्या प्रमाणे सजेशन्स अशी आयिल्ली आसात आनी आमचे थोडेशे डिपार्टमेंटाच्यो काही गोश्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी आशिल्ली की जे कट ऑफ डेट जी घातिल्ली आसा ती 2015 ती टील 31 मार्च 2020 करची. महत्वाची जो डिमांड सगळ्या कोऑपरेटीव सेक्टरांतल्यान आशिल्लो ते म्हळ्यार गोल्ड लोन परत सुरवात करपाचें आनी ते गोल्ड लोन परत आमी परमिशन दिवपाचें RCSन आजचे मिटींग आमी ठरयल्लें आसा. संजीवनी बंद करपाचो निर्णय अजून जाल्लो ना तरी उसकारांनी सगळे परिस्थितीचो साधक बाधक विचार करून खंय कितें तरी एक थारावचें. आणि आम्ही तुमकां शेती बंद करात अशें म्हणून सांग तुम्ही फक्त स्विच ऑफ करा कारण ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी हर्डल्स आसात म्हणूनच. आणि आज मार्केटान साखर जी आसा ती 34 रुपये आहा आणि ह्या सगळ्या गोष्टींच्यान जर आमकां जर मुखार जर व्हरत जाल्यार ती 71 रुपये ते 72 रुपये आमकां साखर पडटली. आमची साखर कोण घेतलो हे विचार करपाची गरज आसा. आमी फक्त कोणा खातीर करता हेंवूय लक्षांत घेवपाची गरज आसा आनी म्हणूनच फार्मर्सां कडेन तुमी बरो तो निर्णय घेवचो. आमी फार्मर्सां कडेन वतलो पूण हांव परत एकदां सांगता की आमी शुगर फॅक्टरी बंद करपाचो निर्णय अजून पर्यंत घेतले ना. तांकां जर फायनली जर आमी कंक्लुजन जर आयलें फार्मर्सांक कॉम्पेन्सेशन ग्राउंडार जर सेटलमेंट करपाचो जर विशय जर सॉल्व जर जालो जाल्यार जे फार्मर्सांनी आज जो विशय हें राविल्लो आसा तेजे बरोबरूच तांकां तेवूय आमी तांकां सपोर्ट करतले जे कोण फार्मर्स जे आसात किंवा जो ऊस व्हरणारे बाकीचे हितू कडेन. पूण आमी कांयच मदीं पडपाना. वी वील डायरेक्टली इन कॉन्टॅक्ट वीथ दोज कंपनी किंवा जे फॅक्टरी किंवा कोण जे डिलर आसा तो तांचे कडेन येवन बसतलो. आपूण तुमगेले अमके रेटीक हें व्हरता तुमी कटींग करून तो व्हरतलो तोवूय तांकां पयशे मेळटले आनी जे आमी जे आज सेटलमेंट करपाचो की आमी जो एक पॅटर्न बसयतलो तेवूय पॅटर्नांतल्या अंतर्गत तांकां पयशे मेळटले. म्हणजे दोनूय वर्सांचे पयशे तांकां डबल द प्रॉफीट मेळपाक शकता. अश्यो सगळ्यो काही गोश्टी हातूंतल्यान आमी एमिकेबल सोल्युशन काडपाच्या मार्गाचेर आसा. गोवा डेअरीक शिस्त आनी कारभार जाग्यार हाडूंक योग्य मनीस बसयल्यात. योग्य ते निर्णय खंय जातले. जे चेअरमॅन जे आसात किंवा आमचे एडमिनिस्ट्रेटर जे आसात आमी ट्राय पार्टी 3 जाण आमी एडमिनिस्ट्रेटर बसयलेलो आसा. तातूंत भितर एक CA आसा आमचो RCSचो एक मनीस आसा आनी ज्या मनशान आपली सोसायटी जी आसा ती A कॅटेगरी टॉप मोस्ट कॅटेगरीमध्ये आसा अशा मनशाक आमी पॉलिटिकली न भितर जावनात त्या मनशा कडेन आमी ती चेअरमॅन म्हणून ताका आमी नियुक्त केल्लो आसा मिस्टर नायक म्हणून दुर्गेश नायक म्हणून. अशे तरेचे आमी ताका हें दिल्लें आसा. दे आर वेल टू डू आनी दे आर वेल कॅपेबल ऑफ टेकिंग एनी डिसिजन. हांव जेन्ना जरी हांव सहकार मंत्री आसलो जाल्यार हांव तांच्या एडमिनिस्ट्रेशनाचे भितर हांव कांय पडना. तांकांय खबर आसा की बरें कितें आनी वायट कितें केलें इतलें. पूण